बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भो स्वर्गींच्या बापा, तुका आर्गाम, मोहिमा आणि दिनवास. भो मोगाच्या जेजू, तुका आर्गाम, मोहिमा आणि दिनवास. भो मोगाला पवित्र आत्म्या, तुका आर्गाम, मोहिमा आणि दिनवास. बापा, तुका दिनवासता हे आयच्या दिसा पासत आमच्या जोण एकल्याच्या जिविता पासत बरे भलायकेन तुवें आमकां राखले आणि सांबाळले पासत. बापा, तुझे उतर जिवे आणि बोलिश्ट बिरांती विणेन आणि काळजीदारपणान जिवंक आमकां आदार करता. त्या जिव्या उतराची ओदीक ओळख पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्या, तुझ्या आदारान हांगा जी कोण उलयतली तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक उतर ह्या झुमाचेर युट्यूबाचेर आयकतल्यांक सोयेगा पोरमोणे बरी देख दिता आणि देवाच्या राज्यान फायद्याक पडटा तसली उतरां जावं म्हूण मागता. हे मागणे हांव कोत्ता बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे नावी. आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Praise Argham God. Jezuk. Argham Jezuk. Kit kori aizu? Praise Jesus. और गवाही की दिया. Gawai ki diya we. Kona ha? Oi, sister Rama ha. Oi, sang bay. Ruchita. Praise Jesus. Praise Jesus. हांव देवाक आर्गान दिता. हांव माझी विजा आणि तिकेटीक रावताले. माझी विजा आणि तिकेट म्हाका काल माझ्या हातान येवल्या आणि फ्लाइट 3 तारखेर जुनाचे आसा. सो हांव देवाक आर्गान दिता, मोहिमान दिता. थँक यू जीसस. Praise Argham. Praise God. Praise God. Such a good news. Praise Praise Jesus. God. Such a good news. आणि कितकून देवान तो good news तयार केला ताका. Oh, sister. एक जॉब दिली, थिंग्सान ही जॉब मेळ्ळी आणि आज देव ताका करून मास्कट प्लांट कोत्ता. Praise God. God. Praise Jesus. Praise Jesus. Awesome is our God. Yes, sister. Praise Jesus. Okay, आणि कोण हा? बरे रिकॅप करूया बाय. मागीर शेअरिंग कोते तुका येतलो कोण नाल्यार कोण. Okay, praise God. Praise God. Muslim. Yeah, sister. Jezuk Argham. Thank you, Jesus. गेल्या बुधवाराक आमकां भयण प्रिसिलान देवाचें उतर, जिवें उदक हाची शिकवण दिली. आमचे भयणीन आमकां समारकार बायलेची खबर सांगली. पयलींच्या काळार जुदेव लोक समारिकारांक कशे भायर आयताले ते आमकां सांगले. भयणीन आपल्या जिविताची नवसोदणी कशी जाली ती आमकां सांगली. ताच्या जिविताची नवसोदणी जीव ह्या उदका वरवीं जाली. जिवें उदक तें आमच्या देवाचें उतर. तें उदक पिल्यार आमकां केन्नाच ताण लागपाना. आमच्या भयणीक एक्झिमाचें दुयेंस आसलें. इची स्किन डिसीज तें. आमी आमचें दुयेंस तोंडान उच्चारूंक जायना. ताणें 1 Peter 2:24 हांव जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. जेन्ना आमचेर कसले त्रास आनी आडकोळी येताय तेन्ना आमी आमच्या फाटल्या जिविताचेर, फाटले मिलाग्रीचेर नदर मारपाक जाय आनी आमी हार मानूंक जायना. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान जिव्या उदकाची बांय आसा, पूण तातूंतलें उदक आमी तें ड्रॉ करून काडपाक जाय. आमी दुसऱ्यांक ड्रॉ करपाक लायता मिनींग आमी आमचेर हात धरून मागूंक सांगताय, आमचे पासत माग म्हणटाय. बट लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ आवर टंग्स. सो आमी आमगे जीब बोर तें उलोवपा जाय. आमी आमचे जिबेन बोर तें उलोयन बोर तें दुसऱ्यांक सांगूंक जाय.
Hosea 4:6 म्हणटा, people are destroyed for lack of knowledge. भयणीन फाटीं ताची गोवायकी दिली तेन्ना जायतीं तरणाटीं तिका कनेक्ट जालीं. देवान आमकां 7व्या साक्रामेंतान एकठांय केल्यां. तेणें आमकां पवित्र करून एकठांय केल्यात. सो आमची कूड आमी 7व्या साक्रामेंत सोडच्या आदींच बोश्टावंक जायना. पूण आतांच्या काळार भुरगीं खूब फुडें पावल्यात. आतांची भुरगीं आपली कूड पयलींच दुसऱ्याक दितात. देव आमकां सांडिना. आमी पातकी म्हूण आमी सगल्यांनी दोयाल मोवाळ काळजाचो बापूय ही वोपार आयकिल्या. कशे भाशेन तो बापूय आपल्या पुताक वेंगयता, कांयच म्हणनासतना. तशेच भाशेन आमचोय बापूय आमकां आशेता. जी भुरगीं वायट रस्त्यार पावताय तांकां आमी देवाच्या उतराची सोजमणी दिवपाची गरज आनी तांकां जागृत करूंक गरज, की आमची कूड एक देवाचें मंदीर आमी बोश्टावंक जायना. आमची भयण असल्या तरणाट्यांक देवाचें उतर दिवंक वावुरता. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत निर्णय घेता तेन्ना, पूण तो निर्णय सामको देवाच्या उतरा पोरमोणें आसूं तें आमी पळयना. आमच्या आवय बापायन आमकां ल्हान आसतना देवाचें उतर दिवंक गरज. हाबाकूक 2:2 म्हणटा, हें दर्शन बरोवन दवर. जें दर्शन तूं करूंक सोदताय तें बरोवन दवर. कोणूय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फोल्यांचेर बरोवन काड. आमी आमची गोवायकी दिता तेन्ना एक तरी अर्थ मोठाच जाता. देखून आमी आमची गोवायकी उक्तेपणी दिवंक गरज, कित्याक आमचे गोवायके वरवीं एक तरी बदलप जाता. जेन्ना हे भयणीचेर त्रास आयले तेन्ना ती आबालार जाली आनी तिका एक भाव मेळोन तिका 1 Peter 2:24 सांगलें की देवाच्या गायांनी तूं बरें जालें. Proverbs 18:21 तूं तुज्या उतरांनी तुजें निसणटण करताय. जेन्ना आमचेर दुयेंस येता तेन्ना आमी चड दोतोरांचेर आनी वखदांचेर भावार दवरता. आमी थँक्स एंड प्रेज दिवपाक जाय त्या वखदार. आमी आमच्या जिवितांत स्क्रिप्चर मोडीत रावंक जाय जे देवाक आर्ग आनी मोहिमा दिता ते. आमी प्रेज आनी वर्शिपाची न्हेसण घालूंक गरज. भयणीन आमकां एका चेड्याची गोवायकी दिली. त्या तरणाट्या भुरग्याक पोर्नोग्राफी एडिक्शन जालोलें. चड टेम्स जालोलें एडिक्ट जाल्यात. Our body is the temple of God. Do not use it for what it is not created for. जेन्ना ते भयणीन ह्या उतराची सोजमणी ताका दिली तेन्ना ताका सुटका मेळ्ळी. जेन्ना आमी हो संवसार सोडटले तेन्ना देव आमकां आमचो स्पिरिच्युअल अकाउंट, आमी स्पिरिच्युअली कितें बरें केलां तें पळयतलो. आमी दुसऱ्यांचे पास्ट जज करपाक कोण न्हू. देव तर आमगे पास्ट जज कोना जाल्यार आमी दुसऱ्यांगे पास्ट जज करपाक कोण न्हू. We have to save our young minds, so heaven will rejoice. Praise God. Praise Thank God. Wow. Praise Jesus. Praise Jesus. Very beautiful, Osrin. Look at the gift God has given you. So awesome. Tongue of a teacher. Wow. Praise God. Praise God. Very beautiful, Rikia Baba. God bless you. Yeah, thank you. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, आता कित करूया आमी? So आमी आयज कित करूया? सिस्टर एक मिनिट टेस्टमनी आहलोली. हांवें 2 वीक पयलीं सांगलोलें की म्हगे मम्मीगे 3 डॉक्युमेंट्स बँकाचे मेळोनाय म्हूण सांडलोली म्हूण आनी देन आमी हांवें ते स्क्रिप्चर यूज केल्लें. अगेन हांव तेजे हें इसरोलें नंबर जेजू तूं कित लिपलो आहा तें तूं उजवाडा आटो म्हूण ते डॉक्युमेंट कित मेळना तें यू वील ब्रिंग इट टू लायट म्हूण यू वील शो इट म्हूण. सिस्टर फातिमा मारिया तुम जाणाय आसतली तें स्क्रिप्चर Luke Luke 8:17. 8:17. Okay. Yeah. So हांवें तें स्क्रिप्चर यूज केल्लें आनी मम्मीकूय सांगलोलें की बिलीव कोर तें मेळ म्हूण आनी लेट्स थँक की मेळ म्हूण तें ऑलरेडी
लेट्स बिलीव 2 तरी ते डॉक्युमेंट पासबुक आणि चेकबुक ऑलरेडी मेळटे ते दोना बट एक मेळ आहलो आणि ते मातशें इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आहले बट वी बिलीव्ड आम ऑलरेडी आणि हांवें गोवाय कितें दिता आसा देखून सांगलोलें 2 डॉक्युमेंट मेळ्ळे आणि तिसरें मेळ हांव ऑलरेडी जेजू आर्गा दीत म्हूण मागीर 2 वीक ती सोदिता आणि ती म्हणटाली हे ते आनी मेळना आणि हे डॉक्युमेंट मेळना जाल्यार ते नोटरी करून लायलोलें लॉयराक वचोन बट आय बिलीव्ड आनी हांव ती मातशें डिसअपॉयंट मदें जाताली बट हांव ते सांगतालें नो यू बिलीव एक पाट हांव ऑलरेडी बिलीव केलां आनी दुबाव दवरनाक म्हूण आनी आर्गां दी म्हूण आणि दुसरें हांवूय मागीर केन्ना एशें कोन्न थॉट्स येताले मेळचना मिसता म्हूण एशें कोन्न ते लायज एनिमीज सांगता ते दोन आय यूज टू से जेजू तुगे उतर केन्नाय all your promises are a yes and amen and when we trust in you you never put us to shame when we trust in your word I believe केल्लें आणि ते लास्ट वेनसडे हांव अटेंड करूं ना हांव असो ना सेशनाक ते लास्ट वेनसडे ते तें 3rd डॉक्युमेंटूय मेळ्ळें कित्याक ती ऑलमोस्ट रेडी जाताली वचपाक की आतां तें मेळना हांव नोटरी करूंक वयता म्हूण नाजाल्यार म्हाका ते बँक बॉब मारता म्हूण कितू दीस लायले काय म्हूण ती हाडपाक सो आर्गां जेजूक वी बिलीव्ड and yes he always his word is alive and active केन्नाय आम क्लोजे गायना आम तेजे बावार दोताय तेन्ना so Praise God. thank you आनी Jesus तुवें तिका शिकयलें चोय how to hold on to that promise. yes praise God Praise God. Praise God. ती डिसअपॉइंट जाताली तरी पूण तुवें तिका दाखयली कितकोन बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडन्स शी हॅड टू स्टँड फर्म isn't it? every time तेकूय आमकां सांगत तेश कोन्न लायज तो एनिमी तेकूय सांगतालो हय, कित्याक आमकां सांगा न्हू आम व्हडा आहाय म्हळ्यार देखून तो येता आनी Yeah, तेकूय कोत्तालो सो एवरी टायम ती मुट्टा हांव कॉल कोत्ता जाणा हांव मागीर ते सांगतालें ना ती बिलीव केलां डावट कोन्नाक म्हूण एक पाट आमी बिलीव केलां Praise अग्री God. केलां की मेळ म्हूण डोंट डावट तें उगडास कोत्ता मातशें ते हांव हय. so praise God it's all about believing and confessing Amen. with Yes. and believing in our Yes. hearts praise Argham, Jezuk. Thank you, Jesus. Okay. Ani कितें हा? Sister Annie account testimony सांगता मागीर तेजेर we can see we can share Okay, some okay, we can share. Yes, yes. Praise yeah I've already shared this on the Monday session konkani amge asatte but God. I would like to share here also and this म्हाका हें चड कितें उलोवपा जाय हेजेर हे टेस्टिमनीचे मिगेले because for me म्हाका लागून ही मिगे जिविता एक oldest testimony according to me one of the biggest testimonies Praise there are many God. testimonies our life is full of testimonies my life but this is one of the most important testimonies म्हाका लागून Praise so God. yeah जायत वर्सांनी की हांव गोंय येयल्यार पयलीं बॉम्बे रावताली आनी गोंय येयल्यार म्हाका ऑलमोस्ट 7 years जाली आनी गोंय तुमी जाणाय वी नीड टू लर्न ड्रायव्हिंग म्हणजे आम गरजेचें विमेना देखून विमेन जावं मेन जावं ड्रायव्हिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हांवें केन्ना म्हगे लायफान सायकल देखून चलोवं ना आनी बॉम्बे आसतना हांवें कार शिंकपाक केल्लें ट्राय लायसन्स दिलो तेमी ते म्हाका तेंगे कितें जाता ते ब्रायब कोत्ताय कितें कोण लायसन्स दिताय म्हळ्यार शिंकोयनाय ते आनी तो कोण आहलो तो इन्स्ट्रक्टर इतू डिस्करेजींग आहलोलो की तेणें म्हाका विचारलें की तुवें केन्ना सायकल चलयल्या आनी हांवें म्हळें ना मागीर तो म्हणटालो आपने कभी सायकल नहीं चलाया तो कार क्या चलाओगी आप आनी म्हाका मागीर एकदम कॉम्प्लेक्स आनी तेदोन तरी तो एनिमी सारके लायक Praise God. की तुका तरी जावपाचें ना म्हूण केशें तें Oh, लायसन्स my मेळ्ळें God. म्हाका 2009 20 yearsचें which expires in 2029 बट ड्रायव्हिंग कोण आहलो म्हाका आनी तें मगे मोती उरलें दॅट लाई ते Yeah. दुस्मानान म्हाका सांगलो ती उरली की म्हाका तरी जावपा ना कित्याक म्हाका सायकल कोणा म्हूण आनी हांव चिंतालें ओय खरें गोंयन चेडवां सायकल कोटा देखून तेंगे कोडे बायकूय कोटा आसता म्हूण but now and जायत वर्स जालीं and this time because हांव व्हडा आहलो म्हूण हांवें चिंतलें now this time I'm not doing it on मिगे strengthan हांव कोन्ना मुये आतां I have the mind of Christ and I can do all things through Christ who strengthens me हांव तेगे बोरवस्यान हांव चल आनको एक पाट हांव आतां you know let me try bike शिंकपाचें Praise but God. again to enemy main thing what I want to tell is the enemy म्हाका सारक म्हणजे कोता मोती घालतालो की are you sure बेश्टे ते मागीर ड्रायव्हिंगा 5000 तरी तेम सांगलो फीस ते वयतले
सांगले मागीर लायसन्सा सगळे मेळोन 10 टोटल 10,000 सांगलोले. God. So I was like, the enemy was telling me, you don't get into this. Intani bito sonnak tu beste poish waste anko goage poish waste kotta mutu. But I said, this time I kotte hokkotte wordache bormos don. Ani there's no way I fail jata mun. Ani ten scripture 1 John 4:4 no, the one who is within us is greater than the one who is in the world. Praise So God. I believe that the Holy Spirit who is within me, तो म्हाका पवित्र आत्मा शिकयता म्हाका हे पाटी आनी हांव कोणाचेर डिपेंड जायना. आनी म्हाका ते कोण कलिग्स आसता न्ही ती म्हणटाली तूं युट्यूबाचेर वच आनी चोय मुगो तेजेर टिप्स दिताय कितको करपाचें तें. बट आय सेड आनी म्हाकाय टेम्पटेशन येतालें कित्याक कितें जाता फर्स्ट थिंग आमगे हें वयता गुगल करपाचें कितें टिप्स कितेंय वस्तू लागून आमी गुगल कोत्ताय. सो आय सेड नो दिस टायम आय हें स्पेशली हें Wow. mission एश गेला I will definitely not do any attempt जातालें but आनी फ्रेंड्सूय सांगतालीं but I didn't do any search. हांवें म्हळें ना हे पाट हांव होखत पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जाता तें म्हाका ड्रायव्हिंग शिकोवपाक. आनी बिगिनींग हांव गेल त्या दोना ते लास्ट टायम म्हाका कार ड्रायव्ह शिकयता तो बॉम्बे कार ड्रायव्हिंग तो कितू डिस्करेजींग आहलोलो. बट दिस टायम ती म्हाका कोण लेडी इंस्ट्रक्टर मेळ्ळो ती तेन म्हाका फर्स्ट थिंग ती दुसऱ्या बावार्ता आहली. बट तेन म्हाका फर्स्ट थिंग सांगिल्लें हांवें म्हळें म्हाका सायकल कोणना म्हळ्यार म्हाका बायक शिकपा जाय. तेन म्हळें नो प्रॉब्लेम ते मिगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें तशें सांगिल्लें डोंट वरी म्हूण तूं सायकली कांय हेंच ना म्हूण तितूं कनेक्शन सायकल कोण नाल्यार हें कोण नाल्यार. सो हांव मातशें बरी कन्विन्स जाली. देन वी वेंट नेक्स्ट डे आनी ती फर्स्ट थिंग ती दुसऱ्या बावार्ता म्हळ्यार देखून ती म्हणूंक लागली thank you God, thank you Jesus, praise you Jesus. Wow. ती उतर म्हणूंक लागली एवरी टायम हांव तुगे इंस्ट्रक्टर न्हय जेजू तुगे जिजस तुजे हाटल्यान बसोन तुका शिकयत म्हूण. आनीक म्हणजे हांवें तेन्ना म्हाका स्ट्रायक जालें की तेदो तो जेदो वर्ड नासलें तो इंस्ट्रक्टर देखून मिगे बरो आसना आनी नाव हांव वर्ड आहा सो देवान इंस्ट्रक्टर देखून म्हाका बरो एनकरेजींग दिल म्हूण. सो प्रेज गॉड तें. आनी मागीर एवरी डे मातशें चॅलेंजींग आसतालें स्टार्टिंग मातशें जातालें. इट वॉज नॉट व्हेरी इजी आनी दिसतालें की लुक्स लायक मिगे जायना बिकॉज दुसरी कोण येताय ती एक दिसान 2 दिसान शिकतालीं. बट I didn't give up. Ankoಡೆ हांव thank you every time I'm just writing thank you Jesus, praise you Jesus, Holy Spirit म्हाका शिकय. आनी हांव तुमकां सांगतालें होली स्पिरिटाक देखून आर्ग्युमेंट कोत्तालें केन्ना ती इंस्ट्रक्टर म्हाका बोब माता हांव होली स्पिरिटा बोब माता कितकोत बेगीन म्हाका शिकय म्हाका लोजे गायनाका लायक यू नो सो Praise तूं God. हांव हें कोत्तालें. बट आनी देर वर टायम्स वेन हांव तें एक्सिलरेट कोत्ता म्हाका जजमेंट बिलकूल आसना. हांव सांगतालें होली स्पिरिट तूं चलयता हांव चलयना. आनी केन्ना म्हाका दिसतालें की तो आपणूच म्हाका कितूच करूंक जाय एक्सिलरेट केदों स्टॉप करूंक जाय मिगे आतां चलनाय बट ऑटोमॅटिकली तें एक्सिलरेट जाता अशें म्हणजे इट वॉज actually the Holy Spirit who was doing it for me. And praise God, and हांव कित कोत्ता I've not started going on the road but हांव तें ड्रायव्हिंग शिकोलां बायक रायड शिकोलें हांव. आनी ते इंस्ट्रक्टरान म्हाका कितें जालें ती मातशें एनकरेजींग आहली बट तें सांगलें चोय तुका एक्टिवा गोळे जावपा ना बिकॉज युअर शॉर्ट तुगे हायट ना. तेदों देखून हांवें कॅन्सील केलें what she said. I cancelled what she said. I said nothing is impossible with God. And I'll be able to do it. And first day 10 marks I tuko active azal no problem baba. Tu dakle baiku gen practice kor mun. But the day I took Activa, mako easily zale and I felt more comfortable with Activa. Yeah, that's correct. Yes. And Activa is the bike ji mige goa ko aha. So God is so amazing. Ji bike amko aha tejeri mak most comfortable disole. So God devage plans kitu awesome hai and it's so beautiful. And to enemies jo mak itu ten mak only biggest lies sanglole mige life achi ki mako zaina mak ten inferiority complex dille. Everything is broken because of the word and the word of God is so powerful that all these lies and now I know the truth. Because we know the truth, all these lies have no place in our life and they have no power, no time worth not the lies. We just don't believe in these lies. So ani dekho kona hai mijbashin gode kona driving kona if there are any then I want to tell them ki never believe in these lies which I had believed in for so many years, but the truth has set me free, the word has set me free.
आणि दुसरें हांवें आनी एक स्क्रिप्चर हांव यूज करतालें 2 Timothy 1:7. God, you have not given me a spirit of fear Fear. and timidity, but of self-control. Te हांव use करतालें की what, I cannot be fearful. That is not what comes from the kingdom of God. So these are the scriptures I used to use. 1 John 4:4, 2 Timothy 1:7, 1:7, yeah. Anik, I can do all things through Christ who strengthens me. These scriptures I used to confess, and I believed in these scriptures, especially for this. आणि आत देखो हांव प्रॅक्टीस करता सिस्टर मारिया एक्चुअली तेन म्हाका एक दीस इन्स्टिगेट केलें, एनकरेज केलें वचोंक, कित्याक हांव सदां डिले करतालें थिंग मारगांव वचोन इंस्ट्रक्टर्सांक इंचात म्हूण. बट एक दीस तेन म्हाका सांगलें कितें कर तूं कोर, लायक ती सगळे कडेन एनकरेज करपा बरें आहा. हिंगाय तेन म्हाका एनकरेज केलें, आनी आय डिडंट डिले. मागीर तेन सांगोत्री हांवें चिंतिलें वय हांव वचोन रेजिस्टर करता म्हणलें. सो विदीन 2 days नेक्स्ट वीक कॉमेस जालो, हांवें म्हगे नांव रेजिस्टर केलें, and I started with this. So thank God even for Sister Maria. She is a beautiful instrument in everyone's, most of our lives. Praise God. आणि Praise God. दुसरें म्हणल्यार लायसन्सूय मेळ्ळें म्हाका. Praise God, I Wow. got my license. आणि something else I wanted to say, I just forgot. Anyways, yeah. So this is one of my greatest testimonies of my life, ki I can drive more. I can do Praise all God. things through Christ who strengthens me. Praise Amen. God. Wow. Praise God. Praise God. Praise. So let's talk about that. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, so Yes. Galia scripture. So, मुझे अगली एक टेस्टिमनी है, I can do all things through Christ. Okay, let's hear that. yes. Okay, sang Sang. Fatima. Yeah, it's been almost 1 month. 1 month zalo bab ituson bai suturi. I suddenly mom bonna zale. Pai suzon cellulitis zale and muka cholon diko mak castic zatalo. Itule painful it was. I could really not bear. And sanke gute illi paya mangela. And सामक्या तांबडी जाल्ले आनी एक दीस घरा येयले आनी I just came home आनी सोयल्या पांय इतू मोटे जावन ते सेल्युलाइट्स इतू म्हाका उसडो लागले from the work. I just came home and I was literally crying. I was really in pain and I म्हणे एक खटल्यान एक म्हाका ट्रायल येता. I don't know why. I said, God, but you're giving me that strength just to go through all these things. I just need your strength. Although I was saying the scripture and I was not focusing on that, but the pain was really very severe. Then I went to the doctor. Doctor and mak tablets dilo and swelling and inflammation. So that thing came down. I was saying the same thing. I used to say this scripture. Mokosan zaina lole maksa fokoti okadi gaili maksa lagtali. Sam jam zatali jum gelo and kama son dekun. I used to come early. Garyatale, I used to just lie down and Aukit Mutale, Jezuk mak tuj got idita. And I used to say this scripture, I can do all things to Christ who strengthens me. And really that scripture used to give me so much of strength, I could do my work properly. Te kabal zatinga. Both my hands started paining very badly. This thing was too severe. Muge bota, muko randu zaina zale, muko katru zaina zale. I was really suffering. And I was just going through these trials. I said, Lord, no matter what the evil one tries to do in my life, I will not accept defeat. आणि हांव तेका धाणायतालें आनी हांव तेका कितें म्हणटालें तूं कितें कर पूण मुगे देव आहा बसून आनी म्हाका तो कितें जावपा दिवपाना नो मॅटर. एंड आय सेड लॉर्ड I see everything. Mak dispot ale muge jivita maki jate te tras, but I was not focusing on that. A time I never focused on that. I was just doing my prayers. And rozrachi rautale as then deko muko chod ugot korun zaina lale. I was falling so weak in my spirit because of this both these things which were really bad. आत मुगे सामको दुखतालो like दोनी हात left and right. And just imagine मुको रांदू जकून जायना पिया कातोलो मुझ हात सारखे उसोन
जीव वयतालो सारको. But Okay. I never told sister about it. I just wrote to her. म्हाका ते एक विचार जालोले फकत. आनी message घाली sweetheart हे आता एका cellulitis कितको ताई म्हण. I didn't tell her. ती मुठो म्हळे हांव कितें negative, but I was Praise not God. talking negative. But you know, I really was going through a lot of pain. I was just like, what is happening in my life? And then I heard the word of God from one of this Florita was speaking, and she said, in persecutions, in trials, but then we should focus on Jesus. And that was my focus. And I was just telling, Lord, you took that pain on your crown of thorns, which were pricked on your head. They were put on your head, and that pain you bore. And with that pain, Lord, you're giving me freedom from that pain in my hands. मुगे बोट इतुनी दुखताली हांवें मुको सा सोंसूं जायना आसलोलें. हांव कितको तो काय म्हूण आनी कामां वयतालें, कामां वचोन तेंक देखून I was just literally poor. I couldn't bear it. I literally cried. I couldn't. मुको सांज जायना जालें Sunday. And then now तेंचो मातशें उगत बसोलें ऑफिसाक. I came home. मागीर हांव दुसऱ्या दिसा Monday I didn't go to work, you know. And what is the best part of it? How great my God is. I forgot the favor magtale, because in the office, ekal dadula to mak ekdom kastik patala Egyptian. But you know, with God's favor, he was so good. And I was telling God, you're giving me favor in his eyes. You're going to send me early home. And believe me, all these days I came home early. Rest and God gave me so much of strength. And with that scripture, Philippians 4:13, I really did everything what I couldn't do. And this is the same scripture I gave for my godmother who's going to depression. And I told her, don't say all these negative things. I told her, say this, when I can do it, you can also do it. I told her it's the same God we serve. And all praise to God. Praise God. Argham Jezuk. Sorry. झालं ना आता गेले. Sorry. Praise Sorry, God. yeah. So I really thank God for this. And I'm Madrini Sangila to each Nakalo Lopa Sunaka to forgot all scripture Muditra Muntesa Tessa Bajin. And I said, take to Deo Ituli Gotaitala Madin. Jedevan Mat Gotaito ye scripture and then Mukos ogling Koruzata Jedna Muge Pai to modern Yati to Sotale and Mukos ogling out Kitten Koruzainale. Really, I couldn't do Makek May Galuzainalo. आणि मग कितुले त्रास पडटाले मुगे जिवाक. But then God is so awesome. All the time he was with me. म्हाका रातीको न्हीद पडना आसलोली. सकाळी 5-6 न्हिदतालें आनी हांको उठोन हांव कामां वयतालें. And I really couldn't go through that pain. But praise be to God, with this scripture, you know, any scripture, when we take it in faith, my God, it works. It's so powerful. There is not a single scripture which doesn't work. And देवा अर्घ दिता आज मुकडे मुगे आता बरे हाय. And I confessed one thing on my life this day before yesterday. I said, Lord, never again will I see this cellulitis on myself. It Praise will God. never Praise come God. back. Praise God. I said, because I serve you and I believe that you have already taken it away from this and it will never ever come back to me. And I stand on that faith of mine and I believe it will never come back. And I'm already healed from every infirmity that was inside of me. In Jesus' name, I give all Amen. glory and honor to God. Praise Praise Jesus. God. Praise God. Because see, you, the one who's inside of you is greater than Greater all than the these one names. in the- Amen. All these Great names. sister, I really suffered so You much. know, I was, this Mm. was the, you know, after I read that, Philippians 4:13, Mm. I think it was last week, something like that happened to me and I was feeling really weak and I didn't want to go to work, but I thought, no, I'm going to work. And, you know, I was tempted to call in sick, but I didn't. Mhm. And then we were praying, meditating on our Father. So I just heard a teaching where it says, and it made so much sense. Okay, think Mm. about it. Mm.
So strength, right? Mm. I can do all things through the strength that Jesus gives me. So we do everything through the strength of Jesus, not our strength. Amen. Mm. And God is so generous. He's so generous. He's so wonderful. He's so abundant. Yeah. Mm. So how does he give you the strength? Morning you wake up and say, I can do all things through the strength. Right? So I go to work. I am paid every fortnight. No one gives me money every day. Even this word I come kotaiti, end of the day they get the money. Mm. Isn't it? Yeah. But Wages. our God, give Mm. us today our daily bread. Amen. He gives us abundantly every second, whatever we want. Mm. Praise Give Jesus. us today our daily bread. And so ilosa dina ek bread. Ek ilish ani mashe barendi falen juak ani mashe barensale. Doesn't he gives abundant? We just have to turn the tap on. Mm. Right? We only Yeah. have to turn the switch on. And God gives us abundantly. Praise Abundant. Jesus. So, His yeah, goodness. and see, we are just like Mother Mary, handmaids of the Lord, waiting for the opportunity to do whatever we want. Like how beautifully the testimonies were. Mm. I can do all things, everything, not by my strength, by the strength that is given to me by Jesus Christ. And greater is the Spirit of God who is inside of me. So Amen. he'll do all these things. He gets things out of this. So I was thinking, like, the strength, daily bread. Yes, of course. But then I'm thinking, even if I go to work, I have to wait for my salary. If the salary doesn't come, then my money doesn't come in the bank. That means my needs are not met. I am dependent on my the employer as a human being, physically. But my God gives me He's a provider. everything. He never asks, he never questions. Sometimes we think, oh, tu kita paise jai, itu yang kita jai tuka. We ask, tu kita itu paise kitko modle, ahin kitkon modle, itu paise kitkon sandale. We question ourselves. But to amka deet rauta, anin deet rauta. But we have to be reliant on him. Ami taje patin raupa jai. At Flavian sagil te basin kon na te dus Fatima uleitale कळले आम्ही जोरी आम्ही आती दोत्ताय न्ही भुरग्यांच्या आतां हांव समज फातिमा आती दोल्लो हांव मातशें आती दोत्ता आनी सोडटा पूण हांवें मुगे धाकली मालकाय आती दोल्लो हांव केसो सोडपाना आत न्ही आनी हांव ताका मुगे आती धरून दवरपाना हांव दोत्ता ताच्या आतीक अशें करून आनी आत सोडपाना कित्याक आय डोंट वॉन्ट हिम तक सोडयलो नाका म्हाका तेच भाशेन आम्ही जोरी जेजू आती दोत्ताय आम्ही आज सोडयत न्ही केन्नाय सोडूनयत न्ही पूण जोरी तो आमच्या हाती गोट दोत्ता ते दोन तो आमच्या हात केन्ना सोडपाना सो आमी ताका आमगे हात दिवपा जाय गोट दवरपाक जे तो दोत्ता आनी मागीर आमी सोडटाय आनी मागीर सेल्युलायटीस मुसता हें जालें मुसता जायना मुको आनी सुसू जायना आमी उलयताय तीं उतरां वयवो ना Yes. पूण जोरी आमचा हात ताच्या हाती ऑटोमॅटिकली जाते चोय आतां फ्लावियागे कॉन्फिडन्स कितकोन ते 14 ते नास्टीक मनशान तेगे कॉन्फिडन्स पिड्यार केलें ते दुस्मानान सो तो एनिमी ते मनशा तोंडांतल्यान येयलो तुका सायकल जाल ना तूं आनी मोटोर कित शिकोता म्हूण ते दॅट कॅन्सल एवरीथींग तेगे आख्खे कॉन्फिडन्स गेले So she was thinking about it everywhere. She was discouraged. So potun हुई गेला तो उगडास येता तेका मुको जाते but the moment she relied on God's promise देवागे प्रॉमिस केन आपण कोत्ता आणि ते पवित्र आत्म्या आत दिल तेणे तेका मगे आती दोर म्हूण तेणे तेच्या आती दवरले ते दोन तेका सगळे जाले ताकी वाट सारकी थ्रू जाली
तेगे भायर आमकां सगळें काडूंक दिसता पडटा न्ही. It's the light. सिस्टर या प्रेज गॉड सिस्टर. Praise आम्ही God. उगडास कोण नाही तो देवचार आमगे तोकल्या तो हाडटा उगडास हाडटा कितलो पयलीं उगडास एक एक पाट आमकां सिद्धीत असणारे आनी हुंची तेंपाचे लायक तो थॉट्स हाडटा आनी तो डिस्करेज करता तो स्ट्रॉंग होल्ड एस जालोलो. बट जितले ते देवागे उतरान रुटेड रावले ऑटोमॅटिकली तो स्ट्रॉंग होल्ड तेगेलो कसडोन गेलो आनी ते Yes. देवागे उतर तेजी तू मजबूत जाले कित्याक तेणें म्हणलो दॅट शी इज टू कॅन्सल दोज वर्ड्स दोज नेगेटिव्ह वर्ड्स दॅट वर Yes. कमिंग ना पयलीं आमकां कोडोक ना ते तो कितें जातालें आमी ते आमकां ते तकल्या थॉट्स येताय ते आमी उलयताली ते थॉट्सां कडेन ओ हेशें तेशें लायक वी वूड जस्ट गेट लायक वेब एशी स्पिन तिंगा उत्ताली आमी स्पिन ते वेब Praise स्पिन God. कोते पशी तिंगा Yes. उत्ताली. बट आतां आमकां खबर आहा बाबा आमी ते न्हू कित्याक न्हू एकू आमकां देवागे उतर मेळटा ते आमकां सगली एरिया आमकां जागृत कोत्ता लायक दॅट फायर द इल्ली किट्टी अशी तूं एक पाट म्हणटा न्हू इल्ली किट्टी आके उजला पाय सो ते भाशेन ती इल्ली किट्टी न्हू आमचे भितर आहा जेन्ना देवागे आमी जेन्ना जेजू सोत मानताय आमगे सोमी दोनयान सोडवंडार म्हूण आमगे नो जल्म जाला. इट इज वी आर ऑलरेडी इन दॅट न्यू बर्थ. सो जितले आमकां देवागे उतर इतले आहा ते भितर आहा फकत ते आमी जागृत करपाचें. कितकोन जागृत करपाचें कंटिन्युअसली लायक देवागे उतर कन्फेस कोन आयकोन बायबल ओपन कोन रीड कोन लायक सो दॅट्स हाव वी फीड आवरसेल्व्स विथ दॅट वर्ड्स. आनी ते मागीर आमकां जेन्ना देंवचार हुंच्यो फोटी हाडटा हुंची एरिया नॉट जस्ट इन वन एरिया हुंची एरिया जावं म्हणटू ओके. सो वी नो देन हू वी आर आमगे आयडेंटिटी कितें तें आमकां पवित्र आत्मा उगडास कोत्ता. प्रेज गॉड. सो वेन वी लायक हांव सिस्टर सांगता ते भाशेन आमी तरी जेजू हाती दवरल्यान आमी चलत हाय कितें संवसारी डिस्ट्रॅक्शन येता कितें जाता आमी हात सोडटाय ते डिस्ट्रॅक्शना फाटल्यान नाचताय. सो ते आमगेले डिस्कॉर्ड जाता. सो जे भाशेन मुगले जिवितांत जाले मुगे गोयलो तेशें आमी मातशें भायर गेली आनी ते वर्ड मुगेले मातशे जाले मिस जाले ओके. सो म्हाका ते आय जस्ट गॉट लिटल कॅरीड अवे विथ दोज वर्डली थिंग्स. सो ते सात न्हू ते सो आमी हाती सोडटाय. बट जेजू इतलो बरो तो उगडास कोता आमकां ओके. आनी मागीर आमी जेन्ना आमी जेजू हें कोताय म्हणजे जेजू सांगता जेजू तूं हांव वचको जेजू मुको जायना बट तूं म्हज्या हाती दो जेजू आनी जेजूगे स्ट्रेंथ आमी आपणायताय. दॅट्स हाव लायक जीजस आमी हुंय वचोन जेजू आमचे बाराबर येता आमकां ते तितूंतल्यान Praise भायर God. काडपाक. Praise God. No? Praise God. Even in Yeah. the pit, like if you are going and about to fall, like Jesus holds us back. Na, puro, inga puro, stop. Like, Yes. so convict kota, Holy Spirit convict kota amka, puro. Now it's the time, like, like that. Praise God. पूण आमी कितें कोत्ताय एक एक पाट तो आवाज आयकनाय आमी आमगेले Oh. आनी तेदो आमी पिठां पडटाय. सो Oy, आतां म्हाका पडटाय उगडास बीन. येयलो तुका उलयता आसतना Hebrews 13:5. Okay, we'll put that. Hebrews 13:5. चोय तो कितें म्हणटा हे आहा कोणू वाचता? Praise God. वाचिता Ah, तुमच्या right. जिवितांत गिरेस्कायेची आशा दवरूं नाकात आनी तुमचे कोडे आसा तितल्यानूच दादोशी जायात कित्याक खुद देवान अशें सांगलां हांव तुका केन्ना सोडचो ना न्हूय म्हूण सांडचोय ना. आमेन. Amen. Praise Praise God. God. So in English in कितें आहा थिंगा I will never leave you nor forsake you. Nor forsake you. Yeah. I will. So हिंगा तेचें म्हणलें हांव तुका सोडपाना तुका हांव सोडपाना. तुवें म्हाका डोनेशन दिलें जाल्यार तुका सोडपाना तुका डोनेशन दिलें हांव हेल्प करतलो. नो कंडिशन ना चोयता गेलें. I will not leave you. I will not forsake you. I will always be with you. Amen. I will hold you. I will uphold. I will. आपूण तुका आपणागे हाती दोन वयर काडटलो तुका आपूण सांडपाना. तूं पडटा ते जाणो तुका पडपा दिवपाना आपूण तुका वयर काडटलो. पूण कितू पाटी तो आमकां बरें कोन्न सांगत आसतलो कितू पाटी तो आमकां उगडास करता आसतलो आनी आमी कितू पाटी ताका सोडून धांवताय आसतली तेदोन ताका कितू दूख जाता आसतली.
तू काय सांगितलं आता आम्ही म्हाका ओझलिनान कितें सांगिल्लें फातिमान सांगिल्लें तू मिनाक सिस्टर हांव कोत्ता म्हाका कॉन्फिडंट आहा हांव कॉन्फिडंट आहा तें कोत्तो म्हूण न्ही गॅरंटी आहा म्हाका पूण तो देव आमकां दिसती पडना तो आमकां आपणागे उतरान सांगता हांव कोत्ता तुज मुखार वचून हांव तें सगळें कातून उडयता ते दोंगर आहाय ते लेवल कोत्ता ती सगळी गेट आहा ती मोडटा कुडकी कोत्ता तेजे आनी तुका वाट कोत्ता Amen. Thank you, Lord. आनी आमी ताका कितू दुखयता आसतलीं न्ही आनी कितें म्हणलें समज फातिमा वाज हांवें कितें म्हणलें वो कितें जालें आवय म्हाका एकदम दूख जाली तुवें आपणा हे भाशेन म्हणलें आमी म्हणटा आमी कितू पाडटा कोकमान कोत्ता आसतलीं Tu padi. आनी तो आमकां दीत रावता शक्ती मोग ग्रेसकाय अपुरबाय शांती भलायकी सगळें अबंडंट आमी वाचताय न्ही जॉन 10:10 न्ही चोर येता होय. चोरूंक मारूंक चोरूंक. निसोन पूण तो येयला आमकां दिवपाक परिपूर्ण भरपूर चोय आतां कितें सांगता हें हांव चोय चोर येता तो चोरूंक मारूंक इबाड करूंक पूण हांव आयलां तो जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर कळ्ळें सो परिपूर्ण जायतें 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 ओय सांबाळूं जायना तितुलें पूण आमी तेगे उतराचेर फ्लावियान बरें करून सांगिल्लें चोय भावार्थ धरपा जाय बिलीव स्वता मानपा जाय तें उतर फातिमान काय बरें म्हणलें ती कीट एक किटीन दोंगर लासपा जाता खरें जाता एक शिकार पासून उडयन थिंग उडयलें जाल्यार ते किट्टी तुका लासयता दोंगर पूण ती कीट आमचे भितर आहा खरें आहा ती आनी देखून आमी नाजाल्यार हिंग येवपा न्ही आमी येयले ती कीट आहा ती हें करपाक आतां जोण एकलो आमी केदो वाडटलीं आमकां आनी केदो वाडपा टायम आहा हे संवसाराक टायम ना आतां दिसान दीस चोय कितें जाता तें संवसारान या आनी पूण आमगे तोंड सामकें उगडपा जाय तेगे खबर उलोवपाक कित्याक तो आमगे देव आमी कॉमेस करूंक जाय हुंय पूण आयज आपण उलयतले आयज आपण कितें पूण सांगता कळ्ळें कितें पूण उलयता सदां आमी तींच उलयताय सिस्टर फातिमा सिस्टर मरिया सिस्टर ओझलीन सिस्टर ब्रिजिता सिस्टर एफ्रम सिस्टर एस्कोलास्टिका दुसरे आवाज येना तो आवाज कोणा गेलो जेजून दिला तुज भितर कोण आहा पवित्र आत्मा आहा ताका जाय मातशें उलय गो पूण हांव कितें कोत्ता मातशें राव थिंगा तांकां उलयन दी हांव आयकोता सो तो आवाज आमकां सांगता कितें म्हणटाय ताका ग्रीव नॉट द होली स्पिरीट आमी ताका दूख दिताय आमकां दूख दिताय आनी कितें तेगे खबर उलयत ती कांयच वायट ना सगळी बरी सगळें ब्युटिफूल तेगे उतर बसयलें जिजस आमी केन्ना तेगे खबर जिजस हांवूय ताणें अशें केलें हें पातक केलें तो सारको निवड प्रमाणीक बरें तेगे उतर उलोवपाक पूण आमी उलयनाय थिंग मागीर आमी ती कीट आहा ती कितें कोत्ताय थिंगा लासून उडयताय थिंगा मोत्त ती कीट तिका उज जावपा दिनाय तो दोंगर लासपा दिनाय आमी दोंगर क्रिएट कोत्ताय आमगे प्रॉब्लेम वाडटाय पूण ताका लागून आमकां वेंचून काडलें तो आमकां सांगता जॉन 15:16 आपूण तूं किंचून काडला तुवें म्हाका किंचलो ना हांवें तूं किंचून काडला काय बरें कोन्न सांगत चोय तो वाच बाय फातिमा हुंगेल गो ते वाज हिंगा तू म्हाका वेचून काडूंक ना तुमी म्हाका वेचून काडूंक ना हांवें की तुमकां वेचून काडल्यात आनी ह्या पासोत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फोलां दिवची तोखतात तोसणी फोलां
प्रेज गॉड आमी होरे घरा ಒಳ್ಳೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೊತ್ತಾय ಒಳ್ಳೆ गोर बांदताय आमी घरा उजवाड गायनासतो गोर बांदताय ना ना सगळे पायपिंग कोत्ताय कन्सील्ड भायल्यान दिसती पडपा नाका सामके भितर कन्सील्ड पायपिंग कोत्ताय सगळे कोत्ताय आनी मागीर घरां भितर सरले काडूक जाल म्हण काडका रावताय ना ना थिंग Light वचून switch लायट ऑफ रावताय ना ना तो स्विच बटन पेटयता पेटयताय हय बटन पेटयताय ते भाशेन तो म्हणटा तुका आपण तुक विंचून तुका आपण रोचिला सगळे बरे हातेन तुजे भितर घाला दुसऱ्याको हातेन तुक दिलो ना तुक दुसरी भाशी रोचिला युनिक स्पेशल प्रेशस आनी तुजे भितर तें घाला आनी तो गुण तुको आहा तो मुगेलो उजार जावपाना तू पार्टिसिपेट जायना तुका आपण इंचून काडला तुका आपण शिकयला तुका आपण हिंग आपयला तुजे पासत आपण जेवण मांडिला ओत्मीक जेवण आनी तू उजार कोन्ना तू आपण कितें रांदलो तू टेस्ट कोन्ना आनी तू कितकोन फोड मेट्टली तोक जाय तसो फोड दिवपा तुका आपण इंचून काडला आनी तू तो झाड तू आपण भावता आतां आमी सगळे हाय ती तुमगे पावरान आनी हें जाताय आमी व्हडले रूख जाताय सो तो म्हणटा तुका सगळे दिलो हा तू उलयना तू उजार कोन्ना जाल्यार कितें जातलें आपणागे काम जावपाना वाटेर उरतलें सो प्रेज गॉड आमी बरें कोन्न सगळीं काय बरीं ही स्क्रीन बंद जाली जाल्यार भायलें आमी सारकें काय बरीं उलयताय ते दीस कोणाक उलयता हांव आनी ते मनीस म्हणपा लागले सिस्टर तूं जाणा ओझलिनान मुगे आख्खें लायफ चेंज केलें एक उतर ओझलीन उलयलें आनी ते मनशा गेलें आख्खें मनान नवसोनी जाली तितलो वगूच मागीर ओझलीन म्हणटा यो जॉयन जाव हें कोर आनी आयक तूं उतर जालें तें उतर ओझलीनान तेजे तोंडाक आयलो तें कितें जालें चोर येयलो चोरून गेलो ते सोयतानान तें काडून घेवन गेलो आतां ते मनीस संवसारा लागले परतून आतां देवागे उतर आयकपा नाका पूण मागीर गरज पडटली तेदो परतून वयता तें ओझलीन बोले Praise God. That's how we do. Many of us do that. जायचं कोतायचं Yes. Praise तेंका God. तेंगे मिलाग्र मेळ्ळी मागीर जालें मागीर देव गेलो देवा Yeah. मागीर उगडास नाही पूण ताका लागून आमकां विंचून काडलो न्हय न्ही आनी काय बरें बरें कोन्न विंचून काडला वी आर द एपल ऑफ हिज आय Amen. Praise तुजे God. स्वतो कोण ना म्हणटा Mhm. तूं आपणागे एकलें सुंदर भुरगें तुजे सो सुंदरी आपण दुसऱ्या रोचलो ना म्हणटा पूण हिंग आमी कितें कोत्ताय आमी आनी कोडेन चोयताय मोग तागे मोग आहा तो इसरून प्रेज गॉड थँक यू जीसस Oh, thank you, Jesus. सो आनी कोणाको कितें हा शेअर करपाकू सिस्टर हांव आनी एक स्क्रिप्चर गायलो हांवें चॅटाचेर चोय हांव ती एक स्क्रिप्चर म्हणटा सिस्टर सदांय प्रेज गॉड I will trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is my everlasting strength. This is one more scripture, sister. I keep on saying. The perfect peace रोकडी तेजवर एक ती स्क्रिप्चर आसी सर्वेस्पोराचेर विश्वास दवरात सदांकाल कित्याक सर्वेस्पोर सदांकाल तीर खडप कोंकणीन एश म्हूण आहा and on the amplified also it's really very nicely explained that Jesus is the rock, he's our strength. It's when we trust in him. So this is the scripture also I used to meditate on, sister. प्रेज गॉड Praise God. प्रेज Sister King ते Jesus saying देवागे सर्विस फॉर सदांकाल तीर कोडपार बांदलो गोर आनी मात रेवेर बांदलो गोर या प्रेज गॉड जेन्ना देवागे उतराचेर बांदताय तेन्ना कितली वादळ मोड येवं आमी उत्ताय प्रेज गॉड हालनाय कितली यू नो दॅट मोमेंट आमकां तें गोडे दिसना जाय जे आमी सोदताय ते आमगे जे मॅनिफेस्टेशन आसता तें गोडे मेळना जाय बट आमकां शांती आसता थ्रू दॅट स्टॉर्म यू नो आडकोड येताय ना न्हू वय सकल जाता जीव सारको एक पाटी हे जाता लायक यू नो आय फील लायक गिवींग अप ऑन दॅट यू नो एशको सोडपा दिसता बट यू नो देव हूंय ना हूंय एशको तुका दिता उतर दिता लायक गोटाय दिता लायक यू नो ही एनकरेज
encourages you in that, like, okay, He said be he there, will be be with still. you. Like Isaiah Yes. 43. Like Isaiah 43, he says, when you go through the water, he said, I will be with you. Yeah. The water will not overwhelm you. When you go through the fire, it will not burn you, nor will the flames scorch you. So these are the words, मुझे रोजा को तो ना मुझे trials असले देखो देवा को यही समझ जेसु तुझे देवा को मतलब तुझे उतरान सांगिला कि तू आमच बराबर सौगले उक्ता रास्ता मग. And when I say this prayer, Karzan son Jesus devage utoru gin devako uluita inch. Because when amge life ache claim koruna devage promise, of course, trials atai. The more the trials, the more is the reward. We have to believe in this, because Devan Sangila in James from 2 to 9 that we have to be joyful when all the trials come. He said, consider it like, you have to be joyful when all these trials come in our way. So I'm ready. Trials. We should stand firm in the word of God. And that word of God really gives us strength. When I really fall, I just open the Bible and I don't sogli gotai potuneta. And we fall, and then Micah, in Micah 4:8-7, it says, when I fall, I will rise. I don't know whether you all had saw that scripture. Just scripture I never saw this scripture before, and when I saw that scripture, I was really touched with that scripture, Micah. I forgot which this thing it was, but it was Micah 6:8. He said, right, sister? Yes. No, but He said- in all that, what you rightly said is right. Isaiah 43, I was just looking at it. Tinkit mutto bionaka. Na, autuzo mokuta, huyahato, yellow. Tu ulpotsone, tu mozot. So Isaiah 43:1. 1, yeah. कित्याक हांवें तुका सोडयला तुझें नांव घेवन हांवें तुका आपयला तू मजोच. Yeah. कळ्ळें मागीर सकयल कितें म्हणटा तो कारण I have redeemed you, he says, no, sister? पूण तो कितें म्हणटा तो आमी प्रेशस आमी Exactly. प्रेसकाय येवन प्रेशस तेका तो आमगे बाप. सो पूण ती बापागे ओड घेवपा आमी टायम दिनाय न्ही. Yeah. कित्याक तें सगळें थिंग बरयलो आहा तें वाचपा आमकां टायम जाय. आमगे जिवीत बदलपा टायम जाय तें वाचूंक. सो प्रॉब्लेम येयले आमी म्हणटाय आवय प्रॉब्लेम येयले म्हाका हें दुयेंस जालें म्हाका तें दुयेंस जालें. पूण problem, the bigger the problem, the bigger the testimony. Bigger the reward. Yeah, that's really true, sister. That's really true. And the problem येना जाल्यार मागीर तुगे लायफ केसो जालो. Sister, I'm जितू problem आसताय न्हू तितू happy आसताय. In my case, हांव तो खरें सांगो, the more the trials, I'm happy, sister, because I am connected with God all the time. That keeps us very close to God. We, go apart from Him, go astray. So I really thank God, sister, for all the trials I'm going through my life, because I know every moment. Yes. And I was telling you, sister, the scripture sang that Micah 7:8, sister. Rejoice not against me, O my enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Sister, was scripture mark I poir vachtori mark itulo touch zalo. It is so true, sister. To kitu vishal jata am problema astori. Because He's the one. Praise God. Praise So God. Okay, yes, yeah. so Because beautiful. when we are into this, sister, am Dev fore to Dev sar itulo vishal jata. आमक तो त्रासांक घालून तो एकदम हॅपी जाता. बट वेन वी रायज अगेन तेंच वर्ड घेन आम तो रूट ऑन तेक तोर आम धोडायलो, he will never dare to come in our lives again. Never. That is how powerful our God is. He said, I am the light of the world. He said, when you walk through with Him,
we will not walk in darkness. He said, we will walk with the light. We will have the light which leads to life. Praise Jesus. This is what Jesus said. I give all glory to God. And his word is so powerful. You know, when one scripture we get, आता ऐको फ्लोरिडा तेंगे पोतून messages ऐको लागला. Because, you know, sometimes it really, our mind, you know, is full of lies. Although we fight with the word of God, but then I just needed it. So now I'm potun JCRLM poili ti zuma oil I think and I start listening to those prayers, this thing now teachings, just to keep me, you know, like just concentrated this thing. I mean to say all focused on Jesus itself, so that the devil has no time, you know, like to bombard us with his lies. Although I just text how much path tech out and I mui mar go mutti. So they we are mari throughout the day. Glory to God. Praise God. So Fatima Bhai, you have anything? हे सांगताले सिस्टर जेन्ना आमगे जिवितांत ट्रायल्स येताय तेन्ना आमगे ते उतर हे जाता की जाता इस्टॅब्लिश जाता न्हू. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. जेन्ना अडचण येताय ते आमगे जेन्ना टेस्ट येताय तेन्ना आमगे ते वर्ड फ्लॅश जाता. प्रेज गॉड. नाल्यार सगळी नॉलेज तकल्यान उरता, यू नो, लायक वी डोंट पुट इट इनटू प्रॅक्टीस, बट जेन्ना ट्रायल्स येताय ते उतर आमी प्रॅक्टीस कोताय. दॅट्स हाव इट बिकम्स फ्लॅश इन अस. प्रेज गॉड. एंड द ट्रूथ दॅट वी नो सेट्स अस फ्री. द ट्रूथ आमी जायत जाणाय, जायत स्वता आमी जाणाय, बट जेन्ना ते आमी प्रॅक्टीस कोताय then it becomes that very truth that we becomes flesh in us, sets us free from that every bondage, whatever that bondage asot चोय ते भाशी तितूंतल्यान आमी सुटका मेळटा. जे भाशी सिस्टर फ्लावियान सांगलो चोय तेगे ती आणलोलें की ते इंस्ट्रक्टरान सांगलोलें जावपाना म्हूण, बट जेन्ना ते ट्रूथ कळ्ळें and that she put it into practice by going for that two-wheeler, okay, then ते प्रॅक्टीस केलें two-wheeler क्लासी वचून. ते फाट रावना बाबा आपल्याक जावपाना तेणें अशें सांगलोलें बी म्हूण ना, ते मुखार गेले, ते नेक्स्ट स्टेप ऑफ फेथ गेलो, and that's how it became flesh in her, and now she's established in that की like, and she's telling everyone, सगळ्या सांगत तें तुम्ही ते 40 ऐक नाकाय, because she has experienced that in her life. So ते आपल्यागे टेस्टिमनींतल्यान ते दुसऱ्या encourage kota in that word, you know, not to believe in those lies. Praise God. So the truth that we know sets us free. आमी ते आमगी practice करपा जाय, जे आमी तो शिकताय, you know, day to day. Praise God. So ते भाशेन. Yeah, God has said, you shall know the truth and the truth will set you free. Amen. Praise Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Ani That's kon so- ha? Ephraim, you feel like saying anything? Praise God. सिस्टर We are just sharing. जेन्ना आमकां कश्ट येताय न्ही आमगे जिवितान तेन्ना आमी देवा चड लागीं येताय, कित्याक तेन्ना कश्टा वरवीं आमी देवा आनी शिकोवप पावताय, जे आमी देवा उतर घेताय तितूंतल्यान आमी जायते लागीं पावताय. कश्ट तर जिवितां कांय ना, कश्ट नाय, सगळी बरें चलता जाल्यार तेदो आमी देवाको पयस वयताय, तेदो उगडास वयना आमकां देवाचो. सारकें आतां सिस्टर फातिमान सांगिल्लें तें. आनी हांव सदां एक स्क्रिप्चर सदां सकाळ फुडें उठोल म्हणटी सदां म्हगे त्या तोडाकू आसता कळ्ळें. Psalm 25, 4 and 5. तुज्यो वाटो म्हाका वळखू दी सर्वेस्परा, तुजो मार्ग म्हाका दाखय, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो तारोक. आनी हे जितले फावटी हांव तोंडान हें पोत्तून उच्चारता, पोत्तून म्हणटा, तेदो म्हाका जायते देव, जायते होली स्पिरीट म्हाका जायत शिकयता. हांव स्वत मानता की अरे म्हाका एक तुज्यो वाटो म्हाका वळखू दी सर्वेस्परा, तुजो मार्ग म्हाका दाखय. अरे जे होली स्पिरीट आपल्यागे वाट म्हाका दाखयता आनी तिगे जाणवाय म्हाका दिता. Praise God. सारकें सिस्टर, जेन्ना आमी आमगे वाटेन चलपा ट्राय कोताय जाल्यार आमी पडटाय न्हू, बट जेन्ना तुवें सांगिल्लें ते भाशेन जेन्ना सर्वेस्परा तुगे वाटेन म्हाका चलय, कित्याक देवागे वाट केसो वाट ही सगळी बरेपणा वाट ही, बिकॉज ही हॅज ओनली गुड प्लॅन्स, जे ओय सगळी बरेपण देव आमकां दिवपा सोदता, बट आमी कितें कोताय आमगे कितें आहा तें तेका सांगताय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हे म्हाका जाय. हांवूय हाली पडटा, हांवूय हाला Psalm पडटा. 25 कित म्हणटुये सिस्टर एफ्रेम? 4 and 5. 4 and 5. सिस्टर Psalm 25, 4 and 5. हांवूय जायत फावटी हाला पडटा, पूण हांव ते स्क्रिप्चर मुगे रिपीट कोत्ता, पोत्तून Praise म्हणत God. Yes, रावता. sister. Renew कोता माइंड आपल्यागे. पोत्तून सारकें म्हणटा. सिस्टर.
तेंच आमी सांगपा जाय त्या तुगे जी कित म्हणटा तेका वील आहा ती आमगे जिवितां आमकां दाखोय म्हण ती आनी तेच वाटेन आमकां चलोय म्हण कित्याक आमगे चलोय वाट म्हण आमकां वय. खबर ना आमी खूंय खबर. पडटली आनी कितें जाता ते बट त्यागे वाटेन तर आमी चलली जी कितली अवघड जावं ती वाट बट जेन्ना आमी ते वाटेन चलताय तेन्ना आमकां फकत परिपूर्ण जिवीत आमकां मेळटा प्रेज गॉड Praise आनी God, देवागे praise उतरूय God. सांगत न्हू की देवागे उतर एक हे म्हण दिवो म्हण आमगे पावलांक पावलां उजवाड पावलांक म्हणून उजवाड. Your word वय is वय a सो lamp to my path and a light to 190. Psalm Yeah, 119. to my path. yeah, Sorry, a 105. lamp to my 115. 115. Your word is the lamp to my path, the lamp to my feet and Light light unto to my my path. path. Yeah. होय ते आमगेले एक एक पावला तो आमगेले वाट सो द्यागे वाटेनू आमकां Praise God. बरपण हा होय दो दियात द्यागे वाट किते रुंद वाट न्हू ती ओके ओशीर वाट ती उशीर, नेरू उशीर, वाट होय. होय ओशीर सो तुगे प्रेयर सारखे हा सिस्टर जेन्ना तू मॉर्निंग म्हणटा की तुगे वाटेन आमकां चलय म्हणटे भशेन आमले प्रेयर जावपा जाय जेजू जी तुगे वाट आमगे जिवीत आहा ते वाटेनू आमकां चलय म्हण कितलें अवघड जाय कित्याक देव सांगत कितें की त्यो ज्यो आडकोड आहाय त्यो टेम्पररी दे आर टेम्पररी कित्याक जीसस हॅज ऑलरेडी ओवरकम दोज ट्रायल्स जे आमी संवसारा भोगताय सोंसताय जे आमगे जिवितां वायट येता ते ऑलरेडी देवान ते हें केलां कितें केलां ओवरकम केलां उर्साचेर तेन्ना आमकां सगळे उर्साचेर आमकां जोयत दिता सो वी नो दे आर जस्ट ट्रायल्स ती येताय ती जस्ट टेम्पररी दे आर नॉट परमनंट दे आर टेम्पररी बट जे देवान आमकां दवरलो हा ते परमनंट सो आमी तेजेर फोकस करपाची आनी आमगे पावल मारपाची प्रेज गॉड Praise God. Sister, he Thank gave you, a Jesus. my sister Maria Sister gave Fatima. favorite Psalms 32:8. Yeah. You will instruct me Delight in the in the way. Lord. Yeah. Yeah, I Yeah, will yeah. instruct. Delighted. You will instruct me and No, teach you the way No, I I should will go. instruct in the way you should go, and I will counsel you with my Counsel eyes man. upon Hey, you. scripture Oh, हांव सदां It's a म्हणटा. beautiful scripture. Yeah, हांव हे मुगे Yeah, भुरग्यांकय 32:8. आणि 32:8, yeah. 37:5 म्हज्या जिवीत हांव सर्वेस्पराच्या हातान घालता आनी ताचेर हांव विस्वास दवरता गरज तेच तो कोत्तलो आमचे बरेपण Yes. उजवाड त्या दिसा परी उदेतले आनी आमचे प्रमाणीकपण दनपारच्या वता उर्बी परजळटले. Wow, Praise Argham. Praise. Praise God. Beautiful sister. Praise God. Yeah, that scripture is really. Yeah, Psalms is really beautiful. होय आनी हांव ते Psalm 32:8 हांव सदां मुगे भुरग्यांक म्हणो लायता सदां. Oh, yeah, I will like instruct you and this. teach you the way I should go and I will counsel my eye upon you. Praise God. It is really nice. That scripture. Every scripture is a blessing, powerful. They are Yes. powerful. सगळी देवागे स्क्रिप्चर देवागे उतर देवागे सगळे उतर. पावरफुल Praise God. पावरफुल सगळे उतर पावरफुल. आनी केदे व्हडले बाग तें जाण जावपाक न्ही. Oh, Right. praise God. And we are blessed. to know. Yes, we are called. We are Yeah, set yeah. apart. We are the chosen ones. We are called to bear him good fruits. Praise Ah, God. Sant Jezuk. आनी कोण हा चल दुसरी तोंड जाय आमकां कोण पण शेत किती ओ माय गॉड ते देवागे उतराचे कितू उलोवपा जाता नेटी हा थिंगा नेटी होगे कितें हा गेली हा रितिता शीतल उलय ना शीतल अशी उलयत मुगो शीतल उलय मुगो सिस्टर गे हॅलो Yeah, सिस्टर सांग रितिता. एक टेस्टिमनी सांगता ओके Yes, go गेलते ahead. विका मुगे चेडवा आनी व्हडली चेडवा सडनली तेका 2 दीस तेका अशें करून माने दुखो लागल सारके कळ्ळे आनी दुखो लागले जाल्यार तेण मागीर म्हाका सांगोना पयले 2 दीस चड जायतरी तेणे म्हाका सांगली मामा आपल्या सारकी मान दुखत म्हणपा लागली आनी सारकी कितें ओडोन येता म्हणपा लागले सारकें स्ट्रेस जाता आनी आतल्यान चयल्या ते कित गुंड इश कितें लागोन लागले आनी ते तेका ओडोन लागले मागीर हांवें म्हणलें भिनाका हांवें तेका स्क्रिप्चर दिलें मूड म्हणलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट Satan sickness has no power over me by the wounds of Jesus. I'm completely healed. मुडोत्रा म्हणलें थँक यू जीसस फॉर हिलिंग मी मुडोत्रा म्हणलें पूण तेगे ते पोतून तेगे फोकस तेजेर आहलो आपल्या तें दुखोता कितें ओडोता मागीर रातीको तें न्हिदोंक तेदो तेगे चड जालें आनी ते सारकें हें करपा लागलें आपल्या तें ओडोत म्हणपा लागलें आपल्याचें जायना सगळें ओडोता
हांवें म्हणलें हांव म्हणलें तुजी मागणी कोत्ता म्हण सांगिल्लें. Praise God. आनी हांवें होली ऑयल घेयलें आनी ते हांवें आतल्यान चोयलें हांव होरें कितलें लागतालें मानी आनी तें ओडोत भितरल्यान ओडतालें सारकें. तर हांवें म्हणलें हें तुगे गूण कांयच ना. तर हांवें होली ऑयल घेयलें आनी थिंग क्रॉस केलो आनी जेजू हें तुगे रोगोत म्हण सांगिल्लें आनी तूं ताचे भितर जियेता आनी तें तुजे भितर जियेता म्हणलें. आनी हांवें स्क्रिप्चर घेयलो आनी पवित्र आत्म्यान सांग म्हणलें म्हाका सांग हांवें कितें मागपा तें. पवित्र आत्म्यान तूं होली स्पिरीट म्हणपा लागलें मार्क 11:22. ओके तें स्क्रिप्चर घेयलें आनी हांवें तेका मागणी केली. ओके आनी ते एका हुकूम गायलो कास्ट आवट केलें आनी कास्ट आवट केलें आनी त्याच टायमाचेर हांवें म्हणलें थँक यू जीसस फॉर हिलिंग हर. थँक यू जीसस फॉर बाय द वुंड्स ऑफ जीसस यू आर कम्प्लिटली हील्ड म्हण सांगिल्लें. आनी म्हणलें आनी तेका सांगिल्लें तूं आनी तेजेर फोकस दवरनाका आतां. त्या न्हिदोयतालें हांव थोकोत मोडत राव म्हणलें थँक यू जीसस फॉर बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम कम्प्लिटली हील्ड. थँक यू जीसस फॉर हिलिंग. न्हीद पड पासून म्हण तूं हुशारचें मोडत राव तेंच मोड. ओके तूं कम्प्लिटली हील जाल म्हण बिलीव कर म्हणलें. आनी ते न्हिदोंक गेले. सकाळीं उठून ते सकाळीं येयले आनी गुड मॉर्निंग मामा म्हण म्हणपा येयले ते दोना. चोयल्यार तेणें डायरेक्ट सांगलें मामा ते आपल्याक कितें आहलो तें. जे भाशेन जेजून त्या अंजिरा झाडार शिरापलें आनी जेजू गेलो. ओके आनी ते Wow. मुळा सावन करपोन गेले. तर ते गेले दुसऱ्या दिसा सकाळीं ते उठोन येयले ते आख्खे न्हाण जाले ते गेले. Praise Praise God. God. Amen. Jesus. Praise Praise God. God. Thank you, पण Jesus. तुही म्हणटा आसतना तुही दुबाव घेन म्हण ना. तुही सारको ना ना तेका हुकूम गायलो. हुकूम गायलो ते गुंडा हांवें हुकूम गायलो कसली पिडा आहा जाल्यार भायर सर म्हणलें तेजे कुडीन तिले. तुका हितू भितर रावपा तें जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. म्हज्या भुरग्यां जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. तुका सैतानाक ताचे भितर रावपाक कसलोच अधिकार ना म्हणलें. आनी तेद्या वक्तार भायर सर म्हण सांगिल्लें आनी बिलीव कर. ते गेले हांवें बिलीव केलें Yes. आनी चेडवा सांगिल्लें तूं बिलीव कर तूं तेजेर फोकस दवरनाका. प्रेज गॉड. Wonderful. Yes. हेंच आमगे काम न्ही हेंच करपाक काम न्ही आमकां. तो भितर आमचे भितर पावर आहा तो. होय आम तो तेन्ना भिरांत गेलो हांव होय कितें जालां होय कितें Yeah. जालां. ना ना प्रेज दोतराक या. Praise God. आनी कोण आहा टोनी? हॅलो? Praise God. ते देवागे उतरान आमकां कितें जाता तें उलयताय आमी. ते देवागे उतर आमगे जिवीत कितें कोत्ता आमी पयलीं कितें आसलोलीं तें जिवें उतर तें आमगे जिवीत कितें कोन्न बदलता. आनी एक टेस्टिमनी सांगत सिस्टर. Oh, go ahead. प्रेज गॉड. जाले एक म्हयनो जालो हांव म्हगे चेड्या. ओके सडनली न्ही ते खांक्यांनी एक बॉल इसयलो. लाडू आसना ते येल्लो लाडू आसताय चोयले ते येल्लो तेश कोन सारको मोटेलो एक Oy. बॉल इसयलो. होय Praise सिस्टर God. मारिया ओके आनी येता आसतना कितें जालें लाडू लाडू लाडू. ना तेश कोन शेप आसलो तेजी जाणा तितू मोटे आसलो. ओके ओके. Praise God. तरी इतू मोठ जाता आसतना न्ही डायरेक्ट सारको इतू मोठे लाडू सारको हांखे मोटेलो तो दाखोवपा लागलो आपल्याचो मामा कितें जाल म्हणपा लागलो. सो इल्या सारके मोटेल हांव तेन्ना मातशें म्हजे भिरांत येयली. सैतान कितें थॉट्स घालपा लागलो पूण हांव भिचिना. आनी चेड्या हांवें स्क्रिप्चर दिले आनी मुडोत राव म्हण सांगिल्लें आनी तो मुडोत रावलो. मागीर हांवें कळलें आनी तेका दुसऱ्या दिसा डॉक्टरागे वयलो. डॉक्टराक कित्याक ते आनी मोट जाले पूण आमी रोजार करीत रावलीं दोगांय. तोवूय म्हणटा हांवूय म्हणटा स्क्रिप्चर आमी म्हणत रावलीं. डॉक्टरागे वयले डॉक्टरान सांगिल्लें कित्याक चोयनू म्हणपा लागलो आतां तेगेलें सर्जरी करूं जाय म्हणपा लागलो. ओके म्हण सांगिल्लें आनी तेच्या टायमाचेर जेन्ना डॉक्टरान सांगिल्लें ते दोना हांवें म्हणलें जेजू हें तुज्या नांवान हांव दोतोर हें सांगोता हें ऑपरेशन करूं जाय म्हण. पूण हांव भिना म्हणलें तूं म्हजे बराबर आहा म्हण सांगिल्लें. तूं मुगे चेड्या बराबर आहा तर हांव म्हणलें हें ऑपरेशन सांगिल्लें तें हांव तुगे नांवान हांव हें कॅन्सील कोत्ता म्हण सांगिल्लें. ओके आनी मागीर ओके डॉक्टरान सांगिल्लें इन्शुरन्सा तेणें पेपर अप्रुवल अप्लाय केलें तेणें.
तू ब्रेक जात बाय. हॅलो, उलयता आसतलें. हॅलो. आमी ऐकलो ना, अप्रुवल पेपर धाड म्हण तें लास्ट गेलें. ओके, अप्रुवला धाडले न्ही ते आतां तो जरा इन्शुरन्स धाडपा जाय न्ही अप्रुवल घेवपाक, तो धाडलें. मागीर ते धाडटकूच म्हाका हिंगा कावंटराचे येतरी सांगिल्लें, रिसेप्शनाक सांगिल्लें की तेगे डॉक्टरान आमकां फोन करून सांगिल्लें तेगे कान ते टेस्टिंगा धाडपा जाय म्हण. ओके, तेन्ना कितें कितें नेगेटीव थॉट्स येवपा लागले, पूण जेसू तुगे नांवान हांव हें सगळी कॅन्सील करता म्हणलें. आनी मागीर काडल्यांनी डॉक्टरान ते अनास्थेसिया लावपा जाय न्ही काडटो जाल्यार, तर ते पयले टेस्ट करपा इंजेक्शन मारताय स्किनीचे. होय, ते तेका ते इंजेक्शन मारले स्किनीचे. आनी हांवें म्हणलें हांव आनी बाब बयसोन रावली. हांवें म्हणलें स्क्रिप्चर म्हणत राव, यू आर द लॉर्ड माय गॉड हू गोज बिफोर मी, यू आर विथ मी, यू विल नेवर लीव मी, नेवर forsake me. I'm not afraid, I'm not discouraged. Thank you Jesus, I'm completely healed Lord. म्हणत राव म्हण सांगिल्लें. तोय थिंगा मुट्टा आनी आतां ते अप्रुवला धाडलें आनी एक वरा आनी शागता सर्जरी म्हण सांगिल्ली. आनी आमी दोगांय बयसोन आहाय आनी कंटिन्युअस आमी क्लिनिकान बयसोन आनी स्क्रिप्चर रिपीट कोत्ताय दोगांय. आनी थोडे ते इंजेक्शन मारलो तेशें अर्देवरान सुमार चोयल्या तेगेली स्कीन सुजोली, स्वेलिंग जालें. नर्सीन येवन चोयलें तेगे हातीचे स्वेलिंग जालो कुडी हा. तो सिस्टरीन बेबी डॉक्टरा फुड्यान वयले आमकां आनी डॉक्टरान चोयलें आनी म्हणपा लागलो हें आतां स्वेलिंग जालें जाल्यार हें आतां तेका अनास्थेसिया ती एक्सेप्ट करपा ना, तर आपण म्हणपा लागलो हें ऑपरेशन हें कोत्ता, अप्रुवला धाडलें न्ही, तर आपण आतां ऑपरेशन करपा आसलो तें कॅन्सील कोत्ता. ओके डॉक्टर म्हण सांगिल्लें. आनी आपण टॅबलेट दीत म्हणपा लागलो. ओके म्हण सांगिल्लें आनी आमी ते घेवन येयलीं आनी आमी बिलीव केलें हें आनी सर्जरी तेका पडची ना, तो कंप्लिटली हील जाल म्हण. आनी 3 दिसांनी तेका पोत्तोन हाड म्हणपा लागले. पूण आमी कंटिन्युअस ते स्क्रिप्चर आमी म्हणत रावलीं. ओके, स्क्रिप्चर म्हणत रावलीं. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सेटन हॅज नो पावर ओवर मी, जीसस इज ड्वेलिंग इन हिम, देर इज by the wounds of Jesus I'm completely healed. Thank you Jesus for healing me. Jesus' power is flowing in my body, Jesus' precious blood is flowing in my body. आमी म्हणत रावली, तोय म्हणटा हांवूय म्हणटा. 2 दिसांनी तेका तिसऱ्या दिसा पत्तो दोतोरागेर दाखोवपा वयलो आनी चोयल्यार ते मातशें उणी जावपा लागले. आनी दोतोरान चोयलें आनी सांगिल्लें तेका आनी सर्जरी नाका, त्या आपशी वयतो म्हणटे. जेजूक आर्गां त्या आर्ग दीत रावलीं, पूण ते तेन्ना वचोना. तेका जाय दीस लागले. ते मोटे गूण आहलो न्ही भितोसान लाडीस ते वचपा, तेका जाय दीस लागले. पूण आमी दुसरी नेगेटीव थॉट्सांनी कांय घेवूं नये. पोत्तोन तेका पोत्तोन व्हरपाचो कितें जाता काय, ना ना ना. जेजूचे बाद दोन रावली. तेका सांगिल्लें तें कंप्लिटली तूं हील जाल म्हूण सोतमान म्हूण सांगिल्लें आनी होरें कंप्लिटली तें गेलें. Praise God. Praise God. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Argham, अच्छा, Jesus. डॉक्टरांचे Mm. त्या दिसाचे डॉक्टरान ऑपरेशन तेन्ना करपाक काडलेलें. पूण आमी म्हणत रावलीं, यू आर द लॉर्ड माय गॉड हू गोज बिफोर मी, यू आर विथ मी, यू विल नेवर लीव मी, नेवर forsake me. आय एम नॉट अफ्रेड, आय एम नॉट डिस्करेज. म्हणत राव होरे जेजू मुखार गेलो आनी जेजून सगळें कॅन्सील केलें. सिस्टर एफ्रेम चोय स्तोत्रां 34:19 कित मुट्टी चोय. बऱ्या मनशाक उपद्रेक कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता, एक पोरयान तो मोडोंक दिवचो ना. इंग्लिशीन म्हळ्यार Praise God, praise God. होय, 19. many are the afflictions of the righteous, but the Lord saves them from it all. तो देव आमकां म्हणटा आमकां हेची नामो सांगलो ना तेणे कोश्ट आनी उपद्रे. सांगिला येतोलेच, बट ही विल गिव इट. तो आमच्या बाराबो आसतलो, तो निवारतलो सगळे हितूंतलो आमकां. That was so beautiful. दिला. या Praise praise God. ना, आणि
एफ्रमान आपण बाव केलो ना ताका एफ्रम सारखे ते तोडपाचे वयर उब रावले Praise God. आनी सारखे Praise God. हुकूम घान उलयले. Praise God. Praise God. That was so beautiful. Praise God. Awesome. So wonderful. Go by Brigita किती उलयताले? तुमकां आतां opportunity हा. Come on. Yeah, sister. Huh? ओय हांव सांगो सोदताले मुगे घोवा गेले तो हांवें मुगे न्यूज सांगतरी तो म्हूण लागलो प्रेज जिजस म्हूण लागलो आनी म्हाका सांगो लागलो देवान तुगे सगळे मागणे आयकिले म्हूण म्हाका सांगो लागलो आनी खुशाल जालो. So he said, तूं कोत्ते मागणे prayers pray. are answered by God. Yes. Praise God. Praise See, now God. you also taught him. You also showed him the way Yes, that sister. God answers prayer. Yeah, I told him then. He said, yeah, I'll pray now with the kids. Then I said, okay. Praise Jesus. So wonderful. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आणि कोण हा? Kids म्हणा kids म्हणाय मुसायला ब्रदर children kids मोठाय ते बोकडे घ्या होई. Oh, Oy, okay. oy. आता Thank kids you, म्हणपाक children. sorry. Yes. God children's, not children, God children's. Praise God. Praise आणि God. कोण हा? आणि कोण किती उलोवपाक सोदिता? आज बरें सेशन्स काय बरें. तीन उलयताय पूण. मागीर तांकां उलो मारी. Oy, Katie, आमगे जसिंता, Monica, Derek kama hastolo. Chital, Escola, say something, no? कामा असतो न्ही. आता येयला होय. सिस्टर कामांक सान Praise God. सारके सारके मुगाय. Oy, ते पासून Praise ओगी Jesus. हा आयकोता तुमचे Beautiful, isn't it? व्हेरी नाईस. Yeah, awesome. God is so good. Tony, ulay. Praise Jesus, sister. Praise Jesus. Sister, Stotra 91, Psalm 91. कोणाच्यानूय खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. पात्राक तुजो पांय आलडूंक जावंक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. Praise God. लास्ट वीक सिस्टर हांव हॉस्लो गेल्लो टू ब्रिंग समथींग आनी येता आसतना हांव 8 किलो नुस्तें हाडून येयलो येता आसतना आनी बसीन चडलो. बसीन चडच्या प्रेयर करीत आहलोलो. बसीन चडटा आसतना मुगे आतां सारको स्लीप जालो आनी एका नुस्तें आनी दुसऱ्या आतां गाडीचे बस स्टार्ट जाले आनी हांव हाडना पडपाचो पड जालो वयर डबल डेकर बस त्यो वयर सकयल पडटालो आनी कितें जातालो देव जाण पूण जापको म्हज्या हाती कोण दवरला आनी म्हाका हाती दवरला आनी वयर काडलो. पडपाचो म्हाका सालवा केलो आनी जापकून हांव सालवा जालो सिस्टर. Praise God. Praise नाजाल्यार हांव सारको awesome. सकयल पडून हें जातालो. Praise So God. this is a testimony I want to share with Yes. you all. Thank you, Jesus. Thank you, देव Jesus. केन्ना Yes. सांडना 1,000 may fall dead beside you. Yes. 1,000 dead beside you, you will not harm. 1,000 at your right hand. Not Right hand side. हांव म्हणा Jesus. सिस्टर इवन हांव चड बस हें जाली आनी पडटा समजा सकयल पडटालो पड्या कितें जातालो सगली आहा पूण ताका म्हाका कोण देवान हात दिलो आनी म्हाका वयर काडला. जिजस थँक्यू जिजस म्हूण हांव भिला न्हू देवा Praise मारलो. God. आणि आमकां कितू कॉन्फिडन्स न्ही हांव पासून चलयता आसतना मोटर चलयता आसतना पासून पयलीं सारकी फोकस आसतालो. आतां हांव सगलें कोत्ता आनी हांव सारकें राणी अशी कित्याक मुगे पाय राजा न्ही मोटर आपण वयता. Praise God. Praise God. Praise God. Jesus. Praise Jesus. Praise God. Sister, ना आनी होरेन दिसोत म्हाका जाणो कित्याक पार्किंग लॉट हांव पावलें म्हणटरी हांव सारकें आतां हांव जाणा म्हाका पार्किंग मेळटा म्हूण जाय थिंगा
आनी सारकी म्हाका चलपा नाका सुबेज सारके आनी हांव सारक डायरेक्ट वयता म्हाका खंय पार्क करपा जाय थिंगा ते मोटर भायर सरता म्हाका भितर सरपाक. Oh, I Praise love Jesus. Praise the so Lord. Praise God. really, and he makes me laugh, and I just laugh with so much love. It's so beautiful, so beautiful. Sister, So, Sang Baba. Sister Agatha, What? Sister, the after 27th, my son's first Holy Communion, youngest son, Alec. So all I Alec, invited praise God. my son's first Holy Communion. Praise God. God has blessed him. He's a prophet chosen for Yes. wonders of the Lord. Praise Jesus. Praise God. Ani kona ha? Come on. Well done, isn't it? Fatima's. But I can't. So Yes. Praise God. Praise Jesus. Ashko korpa zay mi session. Papecha काय उलोवपा जायना बाय एशकोन ती लॉज आहा ती कुशीन सोदता ती लॉज आहा ती भायर सोदता ती लॉज आहा ती सगळे पिड्यार करता देवागे आहा ते सो हे भाशेन केन्ना करपा जाय उलोवपा प्रेज जीसस हेलो प्रेज गॉड आनी कोण आहा उलोवपाकू हेलो मोनिका Jacinta, Kathy. बरें आतां आमी एकठांय जालीं समजता न्ही सगल्यांकू अंडरस्टँड जाता देवागे उतरू काय बरें करून सांगिल चोय एफ्रमान पासून सगळ्यांक दुयेंस जाता पूण तें दुयेंस आमी झगडपाक जाय त्या दुयेंसा कडेन देवान आमगे दुयेंस सगळें काडून उडयलां आपणागे रोगतान आतां कितू भिरांत येवपाची एफ्रमाकू आपणागे भुरगे भाशेन जाल म्हणून पूण ते सुसत रावलें तें उतर घेवन कित्याक तें तो घूट जाण आसलोलें प्रेज गॉड फ्लाविया कित्याक वचपा जाय आसलोलें ताका ऑलरेडी सांगिलां तुका सायकल जाल ना म्हण पूण ताका तें फ्लावियागे भावात कितू गोट तसे सारको कितू घोट सारकी देवाचे ते दुसऱ्यान ताका सांगिल्लें पूण तेगे भावात कितू स्ट्रॉंग सारको प्रेज गॉड जायत पावटी आमी त्या उतराचेर ते म्हाका सांगिना म्हणटा मुको जायचे न्हय सैताना गेले सो आनी आतां जाणो एफ्रम आतां कितू काम करता तेंचो देवाक हय तो बरो जाण आसलोलो तो दुस्मान आतां ते कित करता थंय तेजी भाजी करता ते सारकी सायकल चलोवपा शिक सायकल चलोवपा शिक हांव शिकयता हांसनाका Holy Spirit आहा सिस्टर Yes, amen. सिस्टर फ्लाविया सांगत म्हाकाय मुगडा आसलो हांवें केन्ना सायकलूच चलयलो ना आनी हांव सदां म्हणटा म्हणून म्हणटा तूं सायकल नोको आनी तूं आनी ड्रायव्हींग खंयच करतलें म्हण अरे पूण सिस्टर फ्लावियान सगळें कॅन्सील केलें आनी ती बायल पासून तेका शिकोवपा मनीस मेळ्ळो ती सारको एंजल ऑल टुगेदर God made everything happen. So beautiful. Praise God. Ani kona ha? Tu jalo. Yeah, we'll close, no? Wonderful. Well done. Mhoima ek padesa session. Praise God. Okay, sister. Praise God. And दुसरी पाट आज चिंतो नाही आहे दुसरी पाट हांवूय उलयतलें आयज हांव उलयलें ना मोनिका कॅथी आमी आवाज आयकलो ना हांवूय उलयतलें दुसरे पाटी हांवूय सांगता ओय जेजू मुगे लायफान कित कोत्ता हांवूय सांगतलें हे भाशेन चिंतून येवपा जाय अशें कोन्न सेशन आहा तें न्हू आनी बरें दिसता मागीर उलयलें म्हणटरी कितें आमी बुफे आहाय जायते डीश आहाय आतां तुमगे डीश आहा ते आमी टेस्ट केलो ना तुवें सिस्टर आणि टेस्टिमनी म्हाका तो उगडास जायत पाट येता की जेजूचे 10 लेपर्सां कोडकारांक हिलींग मेळटा एकलो पोतून येता मागीर तो म्हणटा न्हू दुसऱ्यांकूय जालो न्हू हिलींगू म्हळ्यार एकलो येयलो
म्हणजे हम्म. वी आर कॉल्ड टू कम बॅक अँड टेस्टिफाय बट वी जस्ट कोण नाही ते Yes. Praise Praise God. Laws दिसत आमका. Praise Jesus. Thank you, Jesus. बरे, ब्रिजिता, closing prayer कोतपाय? Yes, sister. Okay. Mhoima Bapa Putran Pavitra Atme. देवा म्हज्या दोन्या तुका वखाणी तुका दिता बापा मोगाला बापा आर्गां दिता हे आयच्या दिसाचो आनी सगल्यो भयण्यो आनी भाव उलयले आपले हेच्या खातीर आर्गां दिता सुम्या तुका जेजू तुझ्या आदार म्हाका फावो केल्या म्हणून आर्गां दिता दोन्या बापा आनी जेजूच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Amen.